नमस्कार. अंतरिक्ष अप अप एंड अवेत सगळ्यांक येवकार. फाटल्या एपिसोडान आमी डिस्कस करताले जोहानिस केप्लर. केप्लर्स लॉज ऑफ प्लॅनेटरी मोशन कितें आशिल्ले, सोलार सिस्टम कशी मूव जाता, आमचे युनिवर्स ताचो पॅटर्न कसो आसा, आनी बी खूब खूब थियऱ्यो ज्यो केप्लरान दिल्ल्यो त्यो सगळ्यो आमी आमच्या ह्या एपिसोडान पळोवया. म्हापसाच्या विंगड विंगड स्कुलांतल्यान आमची थोडी हांगा भुरगीं प्रोग्रामान पार्टिसिपेट करपा आयिल्ली आसा, तांची एक वळख करून घेवया. हॅलो एवरीबडी, म्हजें नांव ओमकार जोशी. हांव सारस विद्यालयान 8वीन शिकता. हाय, म्हजें नांव प्राजक्ता शेटये आनी हांव न्यू गोवा चेसमणकरान 8वीन शिकता. हाय एवरीबडी, म्हजें नांव ऋषभ शेटये सौदागर. हांव सारस्वत विद्यालयान 8वीन शिकता. हॅलो, म्हजें नांव सिद्धांत पिलनकर आनी हांव सनशायन वर्ल्ड स्कुलान शिकता 8वेन. हॅलो, म्हजें नांव स्वराज दयानंद सामंत. हांव सारस्वत विद्यालयान 8वेन शिकता. योहानिस केप्लर हाका समजूचे पयलीं आमी पळोवचें पडटलें ताचो बॉस कोण आशिल्लो? टिशो ब्राहे म्हणटात ताका. टिशो ब्राहे हो खंयचो आशिल्लो? डेन्मार्क. प्राग. चेकोस्लोवाकिया प्राग हांगा एम्परर रुडॉल्फ II जो राजा आशिल्लो ताणें ताका बेनाटकी नांवाची कॅसल दिल्ली, पॅलेस दिल्लो, आनी त्या पॅलेसीन ताणें ऑब्झर्वेटरी घाल्ली आनी थंयच्यान तो सगळें आपलें रिसर्च करतालो. ताजी थियरी मातशी सारकी नाशिल्ली. तो म्हणटालो अर्थ इज एट द सेंटर, नॉट द सन. तो प्रूव करूंक शकलो ना म्हणून ताणें होप सोडले ना. ताका दिसलें की आनी कोण तरी म्हजी डेटा यूज करून प्रूव करूंक शकतलो, मे बी म्हजें मॅथ्स वीक आसा. सो ताणें एक मॅथमॅटिशियनाची एक एडवर्टिजमेंट दिली आनी ते एडवर्टिजमेंट कोणें एप्लाय केली? योहानिस केप्लर. सो ताणें एप्लाय केली आनी फेब्रुवारी 4, 16,000 ह्या वर्सा केप्लर फ्रॉम ऑस्ट्रिया ही केम टू प्रागाक आयलो आनी ताका मेळ्ळो. टायको ब्राहेन सगळी डेटा केप्लराक दिली आनी ताणें सांगलें की तुवें हांवें सांगलां तें प्रूव करपाक जाय. पूण शेवटी तशें जालें. लास्ट टायम आमी पळयल्लें टायको ब्राहेची डेटा यूज करूनच केप्लरान ताणें सांगलां तें फट म्हणून प्रूव केलें. बिकॉज डेटा करेक्ट आशिल्ली पूण थियरी रॉंग आशिल्ली. आनी एकाच वर्सान टिशो ब्राहेक कितें तरी दुयेंत जालें आनी तो भायर पडलो. ताजे उपरांत एम्परर रुडॉल्फ II जो प्रागाचो राजा आशिल्लो ताणें योहानिस केप्लराक डायरेक्टर केलो बेनाटकी ऑब्झर्वेटरीचो. आनी तेन्ना कितें जालें, सगळी डेटा जी लायफाची डेटा कोणाची आशिल्ली? टायको ब्राहेची. सगळी हाज्या हातान पडली. ही वॉज अ व्हेरी लकी पर्सन. तो ऑब्झर्वेशन सारकें करूंक शकचो नाशिल्लो. इतली डेटा तो केन्नाय एकठांय करूंक शकचो नाशिल्लो. कित्याक? कारण ताका स्मॉल पॉक्स जाल्लो आनी तेच्या खातीर ताका दोळ्यान सारकें दिसनाशिल्लें. बरोबर. सगळ्यान पयलीं ताणें प्रूव केलें की मार्स उलटो कित्याक भोंवता म्हणून. मार्स उलटो भोंवता. बरोबर प्राजक्ता? बरोबर? तुवें पळयलां? पळोवना पूण थियरी आसा न्ही, रेट्रोग्रेड मोशन ऑफ मार्स. म्हाका सांग, तूं सांग ऋषभ, कित्याक जाता तशें? सर, अर्थाची ऑर्बिट जी आसा ती मार्साकून धाकटी आसा, बरोबर. म्हणून मदीं अर्थ मार्साच्या फुडें वता आनी मार्स फाटीं उरलो कसो दिसता म्हणून त्या खातीर ताका रेट्रोग्रेड म्हणजे उलटें. एक्चुअली दिसता, खरें आसता हें? ना. तशें नासता. ओके, इट इज नॉट ट्रू. सो हें सगळी स्टडी करून केप्लरान खूब पुस्तकां बरयलीं. ताच्या लायफान एक आखी लायब्ररीच ताणें फिजिक्स, मॅथ्स आनी एस्ट्रोनॉमीची केली. सो आयच्या एपिसोडान ती सगळी लायब्ररी हांव घेवन आयला. केप्लराचें कितें कितें काम आशिल्लें तें आमी आज डिस्कस करुया. ताणें रुडॉल्फियन टेबल नांवाचो बूक बरयलो. हो बूक म्हणजे एक्चुअली असो बूक नाशिल्लो. टिशो ब्राहेची जी सगळी डेटा आशिल्ली ती कंपायल करून ताणें एक टेक्स्ट बूक केलो. सो एस्ट्रोनॉमीच्या कॅल्क्युलेशनाक एप्लाय करपाक जे टेबल्स जाय पडटा, डेटा जाय पडटा, ती डेटा म्हणजे रुडॉल्फियन टेबल्स. ही कोणाची डेटा आशिल्ली? टायको ब्राहेची लायब्ररी भरून डेटा आशिल्ली. ती सगळी ताणें कंपायल करून रुडॉल्फियन टेबल्स ताणें आपले बरयले. ती बूक जेन्ना तो पब्लीश करतालो खूब बोवाळ जालो, खूब झगड्यो जाल्यो. टिशो ब्राहेचे फॅमिलीनूच झगडी करपाक आयले सगळे. टिशो ब्राहेच्या फॅमिलीन केप्लराक कित्याक अपोज केलें? हय सर, ती टिशो ब्राहेची इन्फॉर्मेशन न्ही ती, तो टिशो ब्राहेक चड पब्लिसिटी मेळपाची न्ही, ताका मेले उपरांत ऑनर मेळपाचो. ऑनर. टिशो ब्राहेची फॅमिली हुशार आशिल्ली. बूक पब्लीश जातना कितें जाता, रॉयल्टी येता, पयशे येता. तांकां पयशे जाय आशिल्ले ताज्या नांवार आनी ते म्हणपा लागले फूल लायफ इनवॉल्व करून, डेडिकेट करून जे ताणें रिसर्च केला तो रिसर्च दुसऱ्याच्या नांवार तूं कसो पब्लीश करता, ती क्रेडीट टिशो ब्राहेक वचपाक जाय आनी ते पयशेय बी ताजे फॅमिलीक मेळपाक जाय अशें तांणी म्हणलें. आमचो केप्लर खूब हुशार मनीस आशिल्लो. ताणें कितें केलें, ताणें सगळी ताजी डेटा वापरली, बूक छापलो आनी बूक कोणाच्या नांवान छापलो? रुडॉल्फियन टेबल्स, किंग रुडॉल्फ. सो राजाचें नांव दिलें. सो नांव राजाचें, डेटा ताजी आनी पयशे आपल्याक, आनी टायको ब्राहेक भायर मारलो. फुडें वचून ताणें आनीक पुस्तक बरयलें, व्हेरी फेमस बूक, एस्ट्रोनॉमिया पार ऑप्टिका, म्हणजे इंग्लीश ट्रान्सलेशन द ऑप्टिकल पार्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी. एस्ट्रोनॉमी आनी ऑप्टिक्स हाका कितें संबंध आसा ऋषभ? सर, एस्ट्रोनॉमी म्हणजे आमी सगळे तारे बी सगळे दोळ्यानूच पळयता म्हणून टोटली दोळ्याचेच सगळो संबंध आसा. सगळें ऑप्टिक्सार आसा. त्या भायर आमचे ओमकार म्हाका सांग, टेलिस्कोपान कितें यूज करतात?
मिरर यूज करतात Optics. ते ऑप्टिक्सूच असतं. मोस्टली सगळे एस्ट्रॉनॉमी ऑप्टिक्साचेर डिपेंडंट असतं. सो ते सगळे ताणें ताच्या बुकान बरयलें. ऑप्टिकल इल्युजन्स कशे असतात, ते कशे दिसतात हें ताणें बरयलें. पळय फॉर अ मॅन ज्याची विजन सारकी ना, ताणें तें हो बूक बरयलो ऑन ऑप्टिकल इल्युजन्स. सो हे बुकान कितें कितें आसूंक शकता सांगात पळोवया तुमी. स्वराज कितें म्हणटा तूं? सो केन्ना लुनर एक्लिप्स जाता तेन्ना मून काळो दिसपाचे ऐवजी लाल कलरचो दिसता. आनी कसले इल्युजन असता प्राजक्ता? जेन्ना टोटल सोलर एक्लिप्स जाता तेन्ना सनाच्या सायडीक वायलेट कलरचे कशे रिंग दिसता. रिंग कशे दिसता? So, ओमकार? आणि एक इल्युजन म्हणजे पिन होल कॅमेरा जो असता न्ही, बरोबर. त्याची इमेज आमकां उलटी कशी दिसता. ऍक्च्युली ती उलटी नासता, पण आमकां डोळ्यांक तशें दिसता. आणि एक म्हणजे रिफ्रॅक्शन ऑफ लायट. उदकान आमी जर चमचो घालो जाल्यार ते रिफ्रॅक्ट जाता लायट आणि Bend चमचो जाता. बेंड जाला कसो दिसता. एक्चुअली बेंड जाता? ना. इट इज अ इल्युजन. सो दीज आर ऑल ऑप्टिकल इल्युजन्स. सर हांव फाटले फावटी कलंगूट बिचार गेल्लो तेन्ना हांव सनसेट पळयतालो Okay. आनी जसो सन सेट जातालो तेन्ना तो दिसतालो की ते असो स्प्रेड जाता सकलच्यान. बरोबर, एक्झॅक्ट ऑब्झर्वेशन केला तुम्ही. मुद्दाम ज्यांनी पळोवना, मुद्दाम वचून दर्याकडे पळयात, समुद्राकडे पळयात, दोनपावल वचात पणजेच्यान किंवा खंय हायटीर वचात आनी सकल सनसेट दिसता तशें पळयात. एक विचित्र तुमकां दिसतलें फेनोमेना. सन जेन्ना टच जाता उदकाक तेन्ना हांगा सन ब्रेक जावन उदकान भितर असो स्प्रेड जाता आनी डायल्यूट जाता कसो दिसता. ओके, दॅट इज अ ऑप्टिकल इल्युजन. एवरीडे जाता पूण आमी ते नोट करूना. सर आणि एक म्हणजे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. रिफ्रॅक्शन. एटमॉस्फियरा खातीर लायट रिफ्रॅक्ट जाता आणि आमकां स्टार ट्विंकल जाता कशें दिसता. एक्चुअली डू स्टार्स ट्विंकल? No. नो, ते अपियर टू ट्विंकल. ऑप्टिकल इल्युजन. ओके, सो हे पुस्तकान फर्स्ट टाइम ताणें हे सगळें बरयलें आनी ताणें डिटेल स्टडी केली आय बॉलाचेर. ऑन द बॉल आय बॉलाचेर ताणें खूब डिटेल स्टडी केली आनी आज सुद्दां मेडिकल सायन्साक मानतात इट इज द फर्स्ट वर्क ऑन द आय बॉलाचेर जे काम केलां, आमचे जे रेटिनाचेर काम केलां, ते फर्स्ट टाइम सायंटिस्टान डॉक्टरान करूना, जोहानीस केपलरान केलां. हें तांणी सुद्दां मानतात. हातूंत ताणें फर्स्ट टाइम प्रूव केलें वर्ल्डाक की जेन्ना आमची इमेज दोळ्यांचेर पडटा तेन्ना ती कशी दिसता, भितर उलटी दिसता. रेटिनाचेर उलटी इमेज जाता. मागीर ती सारकी कशी जाता? So, ऑप्टिक ऑप्टिक नर्वान सारकी जाता. फुडें वचून 1604 सालांत आकाशात ताका एक सुंदर घटना दिसली. एक नक्षत्र खूब ब्रायट जालें. ऑफियोकस म्हणजे भुजंगधारी या राशीत भितर एक ताच्या पांया कडेन ताका एक नक्षत्र दिसलें जें फुटलें. कितें तें? सुपरनोवा. सो सुपरनोवा दिसलो 1604 सालांत. टिशो ब्राहिनूय आपल्या लायफान सुपरनोवा पळयल्लो आनी केपलरूय बी लकी आशिल्लो. आपल्या लायफान ताणें बी सुपरनोवा पळयलो. ओके, सो केपलराचो जो सुपरनोवा आसा तो आमी पळोवया. This image of Kepler's supernova remnant shows the expanding ball of debris from a supernova explosion in our galaxy. The supernova itself was seen in 1604 by Johannes Kepler and others. The different colors in the Chandra X-ray data show different energies in the supernova remnant, and optical data from the digitized sky survey shows stars in the field. The Kepler supernova was the thermonuclear explosion of a white dwarf. New analysis suggests that the supernova explosion was not only more powerful, but might have also occurred at a greater distance than previously thought. ह्या सुपरनोवाचेर ताणें द स्टेला नोवा, ओके, स्टेला म्हणजे स्टार आनी नोवा म्हणजे नवी, द न्यू स्टार नावाचें 1606 पुस्तक बरयलें. फुडें ताणें आनी एक पुस्तक बरयलें स्टेला नोवाच्या उपरांत एस्ट्रोनोमिया नोवा. एस्ट्रोनोमिया नोवा म्हणजे न्यू एस्ट्रोनॉमी. सो म्हाका सांग ऋषभ, वॉट इज द मिनींग ऑफ न्यू एस्ट्रोनॉमी? सो वॉट वर द ओल्ड एस्ट्रोनॉमीज? पयलींची एस्ट्रोनॉमी म्हणजे पयलीच्यो सगळ्यो थिअरीज. कसल्यो थिअरीज? जिओसेंट्रीक, हेलिओजिओसेंट्रीक. ओके, आनी हेलिओसेंट्रीक म्हणजे टॉलेमीन म्हणिल्लें कितें ओमकार? सर टॉलेमीन म्हणिल्लें की अर्थ सेंटरान आसता आनी सन आनी सगळे मून अर्थाक ऑर्बिट करतात. मागीर कॉपरनिकसान कितें म्हणिल्लें प्राजक्ताक की कोण बिंदी आसा? सन इज इन द सेंटर आणि बाकीचे सगळे प्लॅनेट्स त्याच्या भोवती. आणि सिद्धांत मागीर टायकोन कितें म्हणिल्लें जिओ हिलिओसेंट्रीक म्हणजे कितें? सन अर्थ मध्ये आसा. सन आणि मून त्याच्या भोवतणी वता आणि सगळे प्लॅनेट्स मुनाच्या भोवतणी सनाच्या भोवती वता. ही सगळ्यो थिअरीज ताणें हातून एक्सप्लेन केल्यो. ह्यो सगळ्यो थिअरी करेक्ट नाशिल्ल्यो. सो करेक्ट कितें आशिल्लें तें आमी आतां पळोवया. ब्रेक घेवपाचो आमचो वेळ जाल्लो आसा. एक धाकटोसो विसव घेवन परते रोखडेच मेळुया. परतून एकदा येवकार. तुम्ही पळयतात अंतरिक्ष अप अँड अवे आणि आज आमचो विशय आसा जोहानिस केपलर, जे मनशान सोलार सिस्टम कसो मूव जाता, ताजी रचना कशी आसा ही आमकां थिअरी दिली. केपलर्स लॉज ऑफ प्लॅनेटरी मोशन हे तुम्ही ऐकलां आसतलें न्ही? सो केपलर्स लॉज ऑफ प्लॅनेटरी मोशन हांगचे 2 लॉ, फर्स्ट 2 लॉज हे बुकान येतात. एस्ट्रोनॉमिया नोवा हे बुकान येतात.
फर्स्ट लॉन तो म्हणटा की आतापर्यंत सगळे बिलीव करताले सोलार सिस्टम सर्कलान वचना ते एलिप्सान वता, एलिप्टिकल ऑर्बिट्स. एलिप्स म्हणजे कितें? एक शेप असतले, एक शेप्ड ऑर्बिट. आणि एलिप्स म्हणजे त्याचं रेडियस प्रत्येक ह्याच्या वेगवेगळ्या वेगळे वेगळे रेडियस. सर्कलाचो रेडियस सेम असता न्ही. सो एलिप्स कितें आसा ते आमी एक ल्हानसो व्हिडिओ पळोवया आनी एलिप्स अंडरस्टँड करपाचे प्रयत्न करूया. Since the orbits of the planets are ellipses, let us review 3 basic properties of ellipses. The first property of an ellipse. An ellipse is defined by 2 points, each called a focus, and together called foci. The sum of the distances to the foci from any point on the ellipse is always a constant. The second property of an ellipse. The amount of flattening of the ellipse is called the eccentricity. The flatter the ellipse, the more eccentric it is. Each ellipse has an eccentricity with a value between 0, a circle, and 1, essentially a flat line, technically called a parabola. The third property of an ellipse. The longest axis of the ellipse is called the major axis, while the shortest axis is called the minor axis. Half of the major axis is termed a semi-major axis. सो कळ्ळें तुमकां एलिप्स म्हणलें कितें तें? सो आतां आमच्या केप्लरान म्हणलें की सगळीं आमची प्लॅनेट्स आसा ती कशी मूव करतात? सर्क्युलर न्हय, एलिप्टिकल ऑर्बिट. आनी सर्कलाक एक सेंटर आसता, एलिप्साक कितले सेंटर असतात? 2. ताका म्हणटात फोकस. आनी ताणें म्हणलें की सन इज एट 1 फोकस. ओके, सन इज एट 1 फोकस. आनी ताचो सेकंड लॉ फावंड केलो. सेकंड लॉ ऑफ केप्लर अशें म्हणटा, ताका लॉ ऑफ इक्वल एरियाज म्हणटा. इट सेज दॅट की जेन्ना प्लॅनेट सनाच्या लागीं आसा तेन्ना तो कसो मूव करतलो? फास्ट मूव करतलो. आणि पयस आसा तेन्ना स्लो मूव करतलो. आणि जी एरियाज आसा ऑर्बिटाची ती इक्वल आसतली. ओके, दीस एरिया इज इक्वल टू दीस एरिया. आणि ताणें फर्स्ट टायम एक नवे 2 टर्म्स एस्ट्रोनॉमीन भितर घाले, खूब इम्पॉर्टंट टर्म्स दे, पेरिहिलियन आणि एपिहिलियन. पेरिहिलियन म्हणजे कितें? वेन द प्लॅनेट इज क्लोजेस्ट अप्रोच आणि एपिहिलियन इज फर्दरेस्ट अप्रोच. आज सुद्धा आमी हो सगळे कडेन ऑब्झर्वेशनल एस्ट्रोनॉमीन पेरिहिलियन एपिहिलियन यूज करतात. 1609 सालात इटलीत एक व्हडलें रिव्होल्युशन जालें. एक मनशान कितें तरी व्हडलें काम केलें, जे कामान सगळो ब्रह्मांड आमच्या फुडें उगडून दवरलो. कोण आशिल्लो तो आनी कितें काम केल्लें सिद्धांत सांग? सर गॅलिलियोन एक आपलो टेलिस्कोप इन्व्हेंट केलो. टेलिस्कोप वॉज इन्व्हेंटेड बाय गॅलिलियो इन इटली. ओके, 1609 सालात. आणि ते टेलिस्कोपाचे इन्व्हेन्शन कशें आशिल्लें, कितें आशिल्लें तातूंत? एक कॉन्व्हेक्स आणि एक कॉन्केव्ह लेन्स. हे वापरून गॅलिलियोन टेलिस्कोप इन्व्हेंट केल्लो. ऑप्टिक्स ह्या विशयाचेर कोणाक आनी इंट्रस्ट आशिल्लो? आमच्या केप्लराक. सो ताणें हाजेर एक्सपेरिमेंट केलें आनी केप्लरियन टेलिस्कोप इन्व्हेंट केलो. ताणें बी एक टेलिस्कोप इन्व्हेंट केलो. सो केप्लरानू इन्व्हेंट केलो, आमकां खबरूच नाशिल्लें. केप्लरानू इन्व्हेंट केलो, पूण आज आमी तो यूज करनात बिकॉज इट्स स्लायटली कॉम्प्लिकेटेड. 2 कॉन्व्हेक्स लेन्स आसता. ओ पळय, दिसता तुमकां? टेलिस्कोप काय ना, एक्चुअली दाणो कसो, आनी ताका सगळे कॉन्व्हेक्स लेन्स लायिल्ले आसा. जितले लेन्स तितले पॉवरफुल इमेज. सो आज यूज करनात तो. जेन्ना गॅलिलियोन आपलें पुस्तक बरयलें ऑब्झर्वेशन करून, द स्टारी मेसेंजर, हे सगळे युरोप हालून दवरलें पुस्तकान बिकॉज ही सेड फॉर द फर्स्ट टायम दॅट आय गो अगेन्स्ट द चर्च अँड से दॅट कॉपर्निकस इज ट्रू. तेन्ना लोक माननाशिल्ले न्ही, लोक म्हणटाले अर्थ इज एट द सेंटर. हे आपूण प्रूव करता विथ द हेल्प ऑफ द टेलिस्कोप अशें गॅलिलियोन बरयलें. आनी ताणें कितें केलें? तें पुस्तक कोणाक धाडलें? केप्लराक धाडलें. केप्लरान तें स्टडी केलें आनी मागीर परत धाडलें ताका आनी म्हणपा लागलो हे करेक्ट आसा, तूं पब्लीश कर. फुडें ताणें आनीक पुस्तक बरयलें, डायझर्टेशन ऑन स्टारी मेसेंजर. म्हणजे कितें? हें जें पुस्तक बरयलां गॅलिलियोन, ताजेर ताणें गायड पब्लीश केलो की ताणें ताका प्रूव केलें की गॅलिलियोन म्हणना तें बरोबर आसा. सपोर्ट करून ताणें पुस्तक बरयलें.